परत बागाचे लोकांचो डिमांड आसलो की हो रोड मातसो रूंद जावचो आनी पॉट होल खूब आहा तेका, रोड पिड्ड्यार जाल्लो आहा तो एसफॉल्ट आनी हॉट मिक्स करून दिवचो. आमी हे ऑलरेडी PWDक सांगलेले आनी तितूनसून हें काम पास जावन येयल्लें आहा आनी तेजे उपरांत GSIDC हेका हॉट मिक्स घालतले डबल कोट रायट अप टू बागा नियर सनसेट बार एंड रेस्टॉरंट अप टू झेवियर रिट्रीट सेंटर. हे टोटल काम जे आता रोड वायडनींग आनी एसफॉल्टिंग आहा ते 13 लाखाचे आहा 13 lakhs and hot mix will follow. The whole tender of hot mix is 4 crore 83 lakhs. The remaining parts of from Nagwa to Kalangut and from Meki Saturday Night Bazaar up to Xavier Retreat Center. So I thank the PWD Minister and the GSIDC, Pramod Sawant, Siddharth Kukolekar and our Chief Minister who has sanctioned this amount for us and the work will start very soon. आधी आम्ही बुस्टर वायडनिंग केल्ले असले ते आता पुरे फुल ग्राड घालून डांबर घालून हे 12 लाखाचे काम आसा 13 लाखाचे काम आसा आणि हे कामाक ऑर्डर मेळ्ळ्या 9 तारखेच्यान काम सुरू करपाक आणि चोवपाक जुलय पासून. रस्त्याचे रुंदरीकरण आणि हॉट मिक्सिंग हांगा काम हाती घेतलेले आसा. सगळ्यांच्या वतीन तेंच्या देव बरें करूं म्हणटा. आमचो वॉर्ड मेंबर 2 टर्म इलेक्ट जालो पूण तेणें केन्नाच चिंतूंक ना आमच्या रस्त्याचें जावं कसल्याच चिंतूंक नासलें. बट आय एम थँकफूल टू माय MLA. ही हॅज टेकन ऑल द इनिशिएटीव टू गिव अस दीस रोड अँड रिपेर दीस रोड फॉर अस.